मोगाच्या भावा भयणीनो, आयची वाचपां आमचे पवित्र पुस्तकांतलीं तुमी आयकल्लें आसतलीं आनी ही वाचपां आमकां जण एकल्याक एकूच संदेश दिता. तो संदेश जावन आसा, देव आमचेशी हाजीर आसा. देव आपले आसने आमचे सवें दवरता. तो आमचेशी हाजीर आसा. आमचेर वादळ मोड येवं वा शांत वारें येवं तो हाजीर आसा. म्हटल्यार आमचे सुखांत तशें दुखांत तो सदांच भागेली आसा. पूण ताका आमी अणभवूंक जाय. जेन्ना आमी ताका अणभवता, आमचे जे कोश्ट आसा, त्रास आसा, ते ताच्या हातान घालता आनी तो आमकां वाटायता आनी सुरक्षीत तो सांबाळटा. आमी पळयता पयले वाचपान प्रवादी पडोन वेता. आनी कित्याक पडोन वेता? कित्याक त्या काळाची राणी जेजबेल जी आसली ती ताका मारूंक म्हणून सोदताली. कित्याक तो देवाचो बरो वावर कोत्तालो, प्रवचन कोत्तालो आनी इस्रायल पोरचेक जी वायट मार्गार गेल्लीं, कुड्ड्या देवांक पुजतालीं, तांकां तो परत देवाशी हाडूंक सोदतालो. आनी हें प्रवचन करता आसतना जी राणी आसली ती खूब बेजार जाली आनी ताका नाच करूंक सोदताली. आनी हाचे लागून ताका हें सोसूंक जायना जालें आनी तो पडोन वेता आनी हे दोलेन लिपोन रावता. पूण थंय ताका वादळ मोड अणभवता, तशेंच उजो आनी भुंयकाप आनी शेकी शांत वारें येता आनी तो देवाक अणभवता. आनी परत तो देवाचो वावर करूंक नेटान तो करूंक फुडें सरता. तशेंच शुभ वर्तमानान आमी पळयता पेद्रू, जेजूचो लागशिल्लो शीश, ते ओड्यांत आसा. आनी जेन्ना लारां जोरान सारकी मारूंक लागता आनी तांचें ओडें हालोंक लागता आनी हें वादळ आसा ते जेजूक पळयता. जेजू चलता तो पळोवन पेद्रू आपुणूय जेजूशी येवंक सोदता. आमी सगळीं तशीं देवाशी लागीं येवंक सोदता. आनी जेन्ना आमी देवाशी लागीं येवंक सोदता, आमचें ध्यान मन देवाचेर आसूंक जाय. अशेंच पेद्रू आपलें आख्खें ध्यान मन जेजूचेर दवरता आनी उदकान चलोवंक सुरू करता. पूण जें वादळ ताचे भोंवतणी आसा ताचेर ताची नदर वेता आनी देवाचेर नदर आसली ती घोटसोडून वेता आनी ताचे लागून तो बुडूंक लागता. असलें आमचे जिवितांत खुबशे पावटी वादळ येता, मोडां येता. पूण आमी कितें करता? आमी देवाक उलो मारता वो आमी देवाक वचून पयस वेता? खुबशे पावटी आमी देवाक उलो मारता जेन्ना वादळ आयलें तेन्नाच. पूण आमच्या जिवितांत सगळें बरें चलता तेन्नाय आमी देवाक आर्गां दिवंक तयार आसा वो आमकां दिसता आमचे शक्तीन आनी ताकतिकेन आमी हें करूंक पावता? परत आमी पेद्रूकूच पळोवया. पेद्रू एक हारवी आसलो, तो जाणा आसलो उदकान आनी जेन्ना अशीं लारां मारता तेन्ना चड डेंजरस, इतलें सोंपें न्हय बेश्टें उदकान चलोवंक. पूण तरी आसतना कित्याक ताका जेजूचेर विश्वास आसलो आनी दुसरें म्हणल्यार तो जाणा कशे भाशेन दर्यान कितें सांबाळूंक जाय तो, कित्याक नुस्तेकार आसलो तो. आमचे जिवितांत वादळ मोड येता तेन्ना आमी जाणा आमचे लागीं शक्ती आनी घोटाय आसा. पूण ती शक्ती आनी घोटाय ओदीक आनी ओदीक देवाच्या हातान घालता तेन्ना आमकां देवाचें आसनें भोगूंक मेळटा. आनी हें आसनें आमकां तें जे त्रास कोश्ट आसा तातूंत पयस व्हरूंक वो आमकां सुरक्षीत व्हरूंक आदार मेळटा. तर मागुया मिसा बलिदानान जे परी प्रवाद्या देवाक अणभवलो शांत वातावरणान, तशेंच जे परी पेद्रून जेजूक अणभवलो जे वादळ आयिल्ले तेजे जिवितान, आमी आमचे कोश्ट दूख देवाच्या हातान घालून तो सदांच आमचे बरोबर आसा आनी आमचे गोश्ट तो पावता हें ओळखून घेवन देवाची कृपा आमचे पासो ते मिसान मागुया.